दिवचले एकेच इमारतीतली 4 कार्यालयां फोडपाची घडणूक घडल्या। भर शाराच्या मध्यवर्ती वाठारांत हो प्रकार घडिल्ल्यान दिवचले खवदळ पडला। आरटीओ कामगार निरीक्षक नगर नियोजन खात्याची मेळून नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे कार्यालय फोडले। ही कार्यालयां नेमकी कित्याक फोडली आनी कितलो म्हालवस फारायलो ते कळूंक ना। पुलीस घडणूक थळार येवन पुलिशेन पंचनाम्याचे काम हातांत घेतला। सर चोरी जाल्ले आसा 3 गव्हर्मेंट ऑफिस तशेंच एक इन्शुरन्स ऑफिस आसा हे चोरी जाल्ले आसा। त्या खातीर पोलीस बरें काम करता तरी अजून पोलिसांनी बरें काम करपाक जाय। गेले 8 दीस जाले हांगा घर फोडलेले वाटेदेव काय न्ही। त्या खातीर पोलिसा बरोबर म्युनिसिपालिटीन जे पयलीं म्हणटाले इलेक्शना पयलीं की हांगासर CCTV कॅमेरे बसयतले, त्या खातीर अत्यंत गरज आसा की तेंच्यांनी CCTV बसोवपाक जाय। आणि आता हे चोरी जाले लोकांची इतली गैरसोय जाले की लोकांचे काम सगळे आडून उरलेले आसा। आणि जे डॉक्युमेंट असता टाउन प्लॅनिंगान सध्या जो जमिनीचो इश्यू चालू आसा तर म्हाका दिसता त्या खातीर चोरी जाल्ले का अशें दिसता म्हाका। आणि हेच्या कडेन पुलिसांनी जास्त लक्ष दिवपाक जाय, तेंचेर आपले वाडोवपाक जाय। आणि जे लोक अशे भोंवता तेंचे कडेन कांयच ना डॉक्युमेंट तांकां भितर उडोवपाक जाय।